आमची माया नमन सातेरी, आमच्या पिकावळीची तूच पहिली घनी, तूच आमची माया नमन सातेरी, तूच आमची माया नमन सातेरी, माये आमचे नमन. तो थारे नमन झाडा पेडा देवा, तो थारे नमन रानावन देवा, जो तारे नमन झाडा पेडा देवा, जो तारे नमन रानावन देवा, रानावन वसला आमचे दैवत, त्यांच्या सासायेन फळ्या पिकावळ, रानावन वसला आमचे दैवत, त्यांच्या सासायेन फळ्या पिकावळ. भावना जर आमी समाज जर आमच्या भितर जर दवरली जायत आनी तो चार्टर ऑफ सिटीजन चार्टर आसा पुस्तक पळय तितले चडशे जास्तीत जास्त स्किमी जर उपयोग करपाक जर शकले जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मंगेशाक आनी दिलीपाक जे पळय आमी आज आर्ग ओंपल्या तेजे चीज जालें अशें म्हाका दिसतालें. आनी त्या खातीर प्रत्येकान तितून भितर मातशें डीप चला. आनी हें करता आसतना एक हांव मुद्दाम याद करतलो तुमकां की हांगा एक 5 लोक आसा त्या आंदोलनाक सहभागी जाले उपरांत तेंचेर केसीस चलताले आनी तांकां भितर घातलेले. आमचो गोविंद बाब आसा, आमचो प्रकाश बाब आसा, आमचो वासू मेंगगांवकर आसा, आमचो मालू वेळीप आसा आनी एक मनीस आसा रमेश तवडकार म्हणून. तोय ह्या आंदोलना भितर पडलेलो म्हाका याद आसा ह्या 5 लोकां भितर. आनी हो दीस जेन्ना पळय मनयता न्ही हो दीस सरकारी पातळीचेर मनोवचो असो प्रस्ताव घेवन म्हाका दिसता हांगसरले कोण बसल्या तेन्ना आमदार ना दिसता म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. हांव एक विटनेस आहा त्या टायमाचो. मनोहर पर्रीकारा कडेन गेले तेन्ना ताका स्पश्ट शब्दांत सांगलें की हो दीस जो पळय तो सरकारी पातळीचेर जर समज आमी मनयलो जाल्यार तो आमकां आजीवन सगळे यादी करपाक मेळटल्यो. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी न विसरता हे जे 5 लोक जे पळय आसा न्ही ह्या लोकांनी भोगलेली शिक्षा ह्या समाजा लागून ही आठवण करप आनी याद दवरप सामकी इम्पॉर्टंट आसा. आमी कितें करता जाणा खंयची गजाल मेळटली रोखडी विसरता आनी अशी विसरता की मागीर तिची याद येना. वेगवेगळे पक्षां आसूं वेगवेगळे राजकारणाच्या स्टेजीचेर आसूं पूण एकच गोश्ट लक्षांत दवरा की समाज म्हणून जेन्ना पळय प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे एकटेन उबे रावा आनी आमकां जाय ते आमी पदार पाडून घेवया. सरकार हजारो कोटी मोठमोठ्या प्रोजेक्टाचे खर्च करता. ते शेतकऱ्याचे आज हो जो प्रश्न आसा आनी तातूंत भितर जे ट्रायबल हे आमचे शेतकार भाव आसा तांचो हो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सोडोवचो आनी हेजे खातीर सुद्दां दर फरक जो आसा पूण बेगीन दिवचो. खरें म्हणल्यार माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन अनेक वेळा आमी विशय काडलो कडेन आसा. आज शेतकी मंत्री येवपाचे आसले. अशें दिसता की ह्या सरकाराक म्हाजे म्हणटा आमी टिका केला. शेतकी मंत्री हांगा लोकल आसा आनी हो समाज हो शेतकऱ्यांचोच आसा. ट्रायबल मंत्री हो मुख्यमंत्री आसा. तुमी दोगूय एबसेंट आसा हेजो मेसेज कितें घेवन वचपाचो आमी. सो शेतकी मंत्री ह्या नात्यान सुद्दां ह्या आमच्या समाज बांधवांच्या समस्या कडेन लक्ष घालपाचें आसा. खरें म्हळ्यार आमची मागणी आसा जे सेंद्रीय शेतकार आसात तांकां सुद्दां हे दर फरक सुद्दां दिवचे पेक्षा हेक्टर वायज तुमी जमीन रेट द्या ह्यो मागणी आसता. हें आमकां मुख्यमंत्री सांगपाचें. पर हेक्टर ऑर्गेनीक जर आसा गोंयांत बरेचशे जवळ 10,000 ऑर्गेनीक काजू शेतकरी आसात. हेक्टरा वायज तांकां 15,000 टन मेळपाक जाय. आज खूब कश्ट आसात. काजू हो जर तांच्यांनी काजू सोडपाचें सोडून दिलें जशें आतां शेत रोवपाचें सोडून दिलां येणाऱ्या काळात सुद्दां ह्या जमिनी आमचे कडेन सुरक्षीत उरतले काय कितें हो प्रश्न आसा. पण काजूचे हे ग्रीन जो आमचो विभाग दिसता तो राखपा खातीर सुद्दां हेजेर आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. जेंडर काजू आसले तांकां सुद्दां हेक्टराक फाटल्यान 10,000 मेळपाक ह्यो आमची मागणी आसा. हे कांय विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालपाचे आसले कारण हे कनेक्टेड टू फायनान्स आसात. कोणा मुखार आमच्यो व्यथा मांडपाच्यो असो हो प्रश्न येता. जे माननीय मुख्यमंत्र्यान परवरीचो फाउंडेशनाचो स्टोन घातलो ट्रायबल भवन हें आमचें एक स्वप्न आसलें. आयज 2-3 वर्सां जालीं. एक ट्रायबल भवना खातीर आमचें फंड ना काय कितें. एक ट्रायबल भवन जातूंत आयज जे आमचे 3 हांगा आसात कॉर्पोरेशन आसात डायरेक्टर स्वता आसात आनी कमिशन जे आसात अंडर वन रूफ
जी जागा सुद्धा आम्ही सरकाराच्या ताब्यात दिल्ली आसा. एक सुंदर प्रोजेक्ट गोविंद गावडे हेणे अथक प्रयत्न करून त्या जागे सांबाळली. त्या जाग्याचे एक फाउंडेशन जालें आनी आज 3 वर्सां सुद्धा ताजे फुडें काम वचना. म्हाका दिसता खूब अशें ह्या विशयांतल्यान आमकां खूब अशें आमकां उलोवण सहन करची पडटा, आयकचें पडटा. हांव जो आन्सर जो पाविल्लो आहा किंवा गणेश बाब गांवकर जो पाविल्लो आसा किंवा प्रकाश वेळीपाची जी कारकीर्द जी आसा ती ह्या आंदोलनाचो फायदो हो केन्नाच घेतले ना आनी केन्नाय जाले ना. हें वारंवार हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी सांगपाची गरज आसा. कारण जे वेळाचेर हें आंदोलन जालें 2011 आनी तेजे वेळाचेर 2012 जे वेळाचेर निवडणूक जाली त्या वेळाचेर त्या निवडणुकींतल्यान जैतिवंत जाल्लो फक्त एकटोच आसा तो म्हळ्यारूच गणेश बाब गांवकार. प्रकाश वेळीपान ह्या आंदोलनाचो फायदो घेतले ना. उलट जाल्यार आंदोलनाक फायदो करून प्रकाश वेळीपाक नुकसान जाल्लें आसा. कारण प्रकाश वेळीप आनी गोविंद गावडेन निवडणूक लढयलेली आशिल्ली. हेचो अर्थ आमकां त्या आंदोलनाचो जो वापर जो केलो अशें म्हणून जी आज टिका जी करतात पळय तांकां म्हाका सगळें सांगपाचें आसा की बरेचशे आजच्या युवकांक खबर ना 2012चो इतिहास कितें घडिल्लो आनी कितें ना घडिल्लो. पूण एक विशय आमी लक्षांत दवरून घेतले आशिल्ले, टिका करणारे खूब जाण आसा आनी क्रिटिसिजम वी ऑलवेज टेकन इन टू द पॉझिटिव्ह वे. आनी म्हणूनच आमी एक गोष्ट आमी लक्षांत घेतात की आमी प्रामाणीकपणान ह्या आंदोलन मुखार व्हेल्लें आशिल्लें कारण ह्या समाजाचेर जाल्लो अन्याय, ह्या समाजाचेर जाल्लो अत्याचार आणि या समाजाक फक्त आपल्या राजकीय फायद्या खातीर प्रत्येक सरकारांनी वापरलेलो आसा. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी त्या आंदोलन पेटयलेलें आशिल्लें. म्हाका तोखणाय करीनशें दिसता आज हांगसर ज्या तरेन प्रकाश बाबाचें भाशण जालें, ज्या तरेन आमचे वासू मेंगावकरचें भाशण जालें, ज्या तरेन गणेश बाब गांवकाराचें भाशण जालें तातूंतल्यान अशें दिसता की तांणी म्हणलें की आनी एक आंदोलन रंगावलें, आनी एक आंदोलन रंगावलें. म्हाका दिसता त्यांच्या भाशणांतल्यान अशें तरेन दिसून येता की म्हाका दिसता आनी एक आंदोलन रंगोवचें पडटलें. कारण खरें म्हळ्यार आज स्टेटस मेळ्ळे नंतर आणि आज ज्या तरेन ह्या खात्याची, ज्या तरेन ह्या समाजाची उदरगत जावपाक जाय ती जाता का ना हो संपूर्ण गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या सोशिकतायेच्या हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. आनी एक आंदोलन रंगवचें पडटलें मागीर खंयच्याय कारणां खातीर आसूं तें. म्हाका खबर आसली की सरकारी जे कर्मचारी जे आसात पळय न्ही ते एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस दितात, हें जावना तें जेवना. अरे ते सोडोवपा खातीर म्हजे सारकेल्या मनशाची किंवा ह्या ट्रायबल ह्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान हो सभागृह जर हांगसर ताळयो जर मारपाक लागलो जाल्यार तुमची आमकां कित्याक गरज आहा? कित्याक गरज आहा? ह्या गोष्टीचो वारंवार हे भाशण जे हांव हांगसर करता पळय न्ही तें भाशण हांव फक्त आज सभेमचार मागिल्लें आहा. पूण प्रत्येक पावला पावलाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दोळे मुखार हाडिल्ल्यो आसात तरी आसतना निकाल मेळना. निकाल मेळना. हांवूय सरकारान मंत्री आसा, म्हजे कडेन खातीं आसा. पण प्रत्येक गोष्ट सरकार आपलो मंत्रीच करतलो हेचेर न अवलंबून रावपाक आपली जबाबदारी कितें आसा आनी आपूण सरकाराकडल्यान हें काम कशें करून घेतलो ही त्या फुडाऱ्याची आणि मुखेल्याची जबाबदारी जावन आसा. आणि हे जर आमी करपाक जर शकले ना म्हाका दिसता हो प्रेरणा दिन जो आहा पळय म्हाका आज म्हणनशें दिसता की सरकारी पातळीचेर तो ऑब्जर्व करून कितें मेळोवपाचें आसा. आमच्यो समस्या ह्या अनुसूचित जमातीच्यो रडगाण्यांत जर प्रत्येक प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान जर आमकां जर परत वारंवार त्या प्रकाश वेळप्याक जर माणसे जर पडले जाल्यार म्हाका दिसता प्रेरणा दिन सरकाराच्या बरोबर म्हणून काय करता ना. बरोबर प्रकाश सर? अरे त्या प्रेरणा दिनाच्या निमित्तान ह्या खात्याकडल्यान आमकां प्रेरणादायी अशें एक शब्द, प्रेरणादायी अशें काम केलें त्या अधिकाऱ्यांचें कौतुक करपाचो सोहळो म्हणल्यारच प्रेरणा दिन. पूण हें जायना.
म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उलयच्यो पडटा.